नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो। ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। हिंदू मसणभूंय, चिल्ड्रन पार्क आनी पे पार्किंगेच्या मुद्द्यावयल्यान सांगे पालिका बसकेंत जालो बोवाळ। हेर प्रश्नांचेरूय जाली चर्चा। विमानतळा खातीर जमीन गेल्ल्यांक नोकऱ्यां दितले पयले प्राधान्य, सांगता पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकार। वेर्णाच्या IFB-AC प्लांटाचे कामगार गेल्यात संपार। सेवेत कायम करपाची केली मागणी। गव्याक वांटोवपाचे रान खात्याचे यत्न जाले फेल। साकोर्डा वाठारांत 3 दीस जाग्यार पडून आशिल्ल्या गव्याक आयले मरण। वेलिंगकारांनी व्हडा उमेदीन मनयलो सांगोड। सांगोड पळोवपाक शेकड्यांनी लोकांची गर्दी। आणि गोयच्या शेतकारांनी लायिल्ल्यो काकड्यो आनी मिरसांग्यो पावल्यो विदेशांत। 63 टन काकड्यो आनी 14 टन मिरसांग्याची फलोत्पादन महामंडळान केली निर्यात। आणि आता खबरो विस्तारात। मंगळारा घेतिल्ल्या सांगे नगरपालिकेच्या बसकेचे वातावरण बरेच तापले। ह्या बसकेत एकूण 10 नगरसेवकांनी हाजेरी लायिल्ली। तशेंच ह्या बसकेत साबार प्रश्नांचेर चर्चा जाली। तातूंतल्यान हिंदू स्मशानभूमी आनी चिल्ड्रन्स पार्क ह्या विशयाचेर नगरसेवकां मदीं वादावादी लेगीत जाली। चिल्ड्रन्स पार्क संबंधी थाराव पास जालो, पूण ह्या थारावाक 4 नगरसेवकांनी विरोध करून ह्या सुवातेचेर पे पार्किंग सुविधा सुरू करपाची सुचोवणी केली। आनी ते भायर हिंदू स्मशानभूमी खातीर 5 वांगड्यांची समिती नेमल्या। मोपा विमानतळा खातीर जमीन गेल्ल्या शेतकऱ्यांक नोकऱ्यांत प्राधान्य दिवपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां। जमीन वगडोवपाची शेतकारां उपरांत नोकऱ्यांत पेडणेकारांक प्राधान्य दिवपाचें मुखेलमंत्र्यान मान्य केल्याचें आमदार प्रवीण आर्लेकारान सांगलें। तशेंच फुडल्या एका म्हयन्या भितर शेतकाऱ्यांक जमिनीचो मोबदलो मेळटलो अशें ताचें म्हणणें आसा। पेडण्याचे सगळे सरपंच तशेंच आनी बसन मागीर सीएमान आमकां काल खूब बरें दिल्लें आहा, कित्याक सीएमान सांगलां विथीन 1 मंथ आमच्या पेडण्याचे लँड युजर आहा पळय तांकां सर्टिफिकेट मेळटली। ही सर्टिफिकेट आमच्या सीएमान आमकां ती अवेलेबल करून दिल्या म्हणून हांव सीएमाक खूब मनानसून थँक्स म्हणटा, कित्याक ही खूब वर्साची गोश्ट आहा। कित्याक 12 वर्सां जाली पेडणेकार लोक म्हणजे खूब त्रास काडले तेंच्यांनी हे सर्टिफिकेट तांकां दिवची म्हणून। कित्याक ही सर्टिफिकेट तांकां मेळ्ळी जाल्यार तांकां खूब बेनिफीट आहा इन फ्युचर तेंच्या भुरग्यांक जॉब मेळपाक लागून। आनी तशेंच आयज कितले जॉब्स तेंच्यांनी घेतलेले आहा ते आमकां लिस्ट दिल्ले आहा। कित्याक आमचे ना म्हटल्यार पेडण्याचे 845 भुरग्यांक घेतलेले आहा पेडण्याचे। तशेंच 250 आमचे इतर भायले आहा सगळे। वेर्णाच्या IFB-AC प्लांटाच्या 130 कर्मचारी नोकरेच्या अनिश्चितेक लागून काम बंद केले आणि ते संपार गेले। ह्या समस्येक लागून कामगार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची लेगीत भेट घेतले अशें म्हणटात। तशेंच थळाव्यांक नोकरे पासीत वंचीत दवरपाक कंपनी कोल्हापुरात ह्या नोकरेचे इंटरव्यू घेतात अशें तांचें म्हणणें आसा। जावच्या पयलीं 3 वर्सां खातीर कॉन्ट्रॅक्ट केल्लो आनी कॉन्ट्रॅक्ट करतना सांगलेलें की 3 वर्सां जालीं म्हणटून तुमकां मायट बी कन्फर्मेशन दिवपाक शकता, नाजाल्यार काडूंकय शकता। पूण कंपनी काडच्या पयलीं तुमकां 3 म्हयने नोटीस पिरियड दितले की तुमकां काडटा किंवा एक्सटेंड करता म्हणून। आनी तांकां सांगपाची सुद्दां मात्तूय तयारी नाशिल्ली। आमी जेन्ना बोवाळ केला कितें जाता आमचे लागीं पावता तेन्ना तेंच्यांनी मिटींग घेवन आमकां डायरेक्ट सांगलां की तुमकां 1 वर्सा खातीर एक्सटेंड करता, तुमी एक जाल्यार ते एक्सेप्ट करचें। एक्सटेंड करूनय कितें जॉब गॅरंटी ते दिवपाक रेडी ना जाल्यार ते म्हणटा एक्सटेंड तुमकां करपाचें ना, तुमी सोडून वयपाक शकता दुसरे कडेन। आमी हांगा सोडून 3 वर्सां रातीचे दीस काडले। आमी हांगा पर्सनल आमचो टायम घातला, आमचे हॉलिडे सुद्दां हेंच्यांनी हांगा अनपेड दिवन आमी काम केल्लें आसा। हांगा हे सांगता ते आयकलां। हांगा अशें ना की आमी एक काम करूंक ना, हांगा
आमी एसंब्लीच्या पोतान झाडू सुद्दां मारलेलो आसा. कांयच आमी 3 वर्सांनी पेशन्स काडटा, कांयच कोणाक काय म्हणूंक ना. गाडी घेतलेली आसा, सगळे घेतलेले आहा. पूण आमकां एकूच डिमांड, आमकां हांगा कन्फर्मेशन जाय. कॉन्ट्रॅक्ट येता ते 15 तारखेक आमचो काबार जाता. इंटिमेशन कांयच दिवंक ना. फक्त म्हणटा ते आमकां हे आमी आसा ते लास्ट आमचे, तुमी एक जाल्यार एक्सेप्ट करा, नाजाल्यार वयता जाल्यार चला सोडून. इतलेंच सांगपा जाय की सीएमाच्या थ्रू मातशी तरी आमकां हेल्प जाय. आनी आमकां होपसूच दिसना. सीएम म्हणटा हांगा जॉब सिक्युरिटी आपूण दितलो 100%. अमके वर्सां काम जालें म्हणटू कन्फर्मेशन मेळचेंच पडटलें. आमचे गोंयचे भुरगे हांगा हेबो मरून काम करता जाल्यार गोंयचे भुरगे अशें काम करून जर भायर पडटा, आतां खंय खंय कॅम्पस इंटरव्यू, आयज कॅम्पस इंटरव्यू चालू आहा, फाल्यां कॅम्पस इंटरव्यू चालू आहा. अशे भुरगे काम करून जर भायर पडटा जाल्यार कॅम्पस इंटरव्यू घेवन फायदो जातलो की नाही? आतां जर आसा तांकांच कांय मेळना जाल्यार कितें करून कॅम्पस इंटरव्यू फायदो? हय, कोल्हापुरा चालू आसा. ऑलरेडी तेंच्यांनी 50 भुरगे घेतलेले आसा. ते आतां म्हणटा त्या आमी तुमी वयता जाल्यार चला, आमची तयारी आसा, 50 आमी भुरगे रेडी केल्ले आहा. इवन आमी कालच्यान अशे 3 दीस जाले सॅटर्डेच्यान आमचें चालू आहा. सॅटर्डे आमकां ते येता आपली डिमांड सांगता, आमचे कोणूच एक्सेप्ट करपाक तयार ना. तेन्नाच्यान तेंच्यांनी आतां डेली अनस्किल कोण मेळटा तांकां ते खंयच्याय मशिनाचेर लायता जे रिस्की आहा आनी कितें आसा, आनी काम करून घेता. प्रोडक्शन काडपाचें काडटा, पूण आमचें पडलेलें ना. इतल्या वर्सां इवन जॉयनिंग जातना आमकां एचआरान स्वता होप दिल्ले की आपूण आसा, भियो नाका. जे भुरगे येवपाक रेडी नाशिल्ले तांकां आवय बापायक तेणी फोन करून कन्वेन्स केल्ले, तुज्या भुरग्याक धाड, फ्युचर तेंचें बरें जातलें हांगा म्हणून. पूण आतां तो आपणान म्हणूंकूच ना म्हणटा. साकोर्डा मदलो वाडो वाठारांत सोनबा देसाय हांच्या बागायतीत बेशुद्ध अवस्थेत सापडिल्ल्या गव्याक निमणें मरण आयलें. 2 दिसां आदीं हो गव्वरेडो बेशुद्ध अवस्थेत सापडिल्लो. उपरांत रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ताका वाटोवपा खातीर वैजकी उपचार लेगीत सुरू केल्ले. पूण ताचो कांय फायदो जालो ना आनी उपरांत ह्या गव्याक मरण आयलें. वेलिंगचो सांगड सोमारा जालो. इतिहासीक फाटभूंय आशिल्ली दुसरी आख्यायिका कार्नालाच्या नुस्तेमार लोकां विशीं आसा. पोर्तुगेज धोको लागीं पावतकीच देवळांतल्या कुलवी लोकांनी गुप्तपणान ही मूर्त काडून ती जुवारी न्हंयचेर व्हरपाची आतुरताय आशिल्ली. न्हंयचे देगेर पावतकीच धाडसी कर्नाला नुस्तेकार तांकां वाचोवपाक आयले आनी तांकां न्हंय हुपून सुरक्षीत आलिशारांत व्हेले. ही घडणूक 16व्या शेंकड्याच्या मध्याक घडली. ताच्या सेवेचो भोवमान करून कार्तिक उत्सवात श्री लक्ष्मी नरसिंहाच्या देवळात 2 दीस तांच्या वंशजांक मानाचे सोयरे म्हणून वागयतात. तांकां देवळाच्या तळ्यांत बोटींतल्यान व्हरतात. घडये पयल्या फावट न्हंय हुपिल्ल्याची याद तिगून उरपा खातीर अशें करतात आसुंये. ह्या विविध सांगोड अशें ताका म्हणटात. सुदैवान एका जाणट्या गांवकाराक एक स्वप्न आयलें. तातूंतल्यान शालिग्राम देवळाच्या तळ्याच्या तळाक पडला आनी पुजेची वस्तू परत मेळ्ळी अशें ताका दिसलें. ह्या देवतेचो अर्थ नरसिंह असो जातालो अशें ह्या आख्यायिकेंत म्हटिल्लें आसा. ह्या घडणुके उपरांत ह्या देवतेचो लोक मानान उबो मारलो आनी तें आतां म्हत्वाचें एक देवूळ जालें. पवित्र मनशान शंखावलीत कायम राबितो करून थळाव्या व्हंकले कडेन लग्न केलें. फाटल्या 7 म्हयन्यांत गोंयांतल्या शेतकाऱ्यांनी पिकयल्ल्यो 63 टन काकड्यो आनी 14 टन मिरसांग विदेशांत निर्यात केल्या. फळ उत्पादन महामंडळान 1 एप्रिल ते 7 नोव्हेंबर ह्या 7 म्हयन्यांत गोंयांतल्या शेतकाऱ्यांकडल्यान 163 टन काकडी आनी 18 टन मिरसांग विकती घेतिल्ली. गोंयांत उत्तर गोंया परस दक्षिण गोंयांत काकडी तशेंच मिरसांगेची लागवड चड जाता. सांगे, काणकोण, केपें, धारबांदोडे ह्या तालुक्यांत व्हडा प्रमाणांत काकडी आनी मिरसांगेची लागवड जाता. फाटल्या कांय वर्सां सावन गोंयांत काकडी तशेंच मिरसांगेची लागवड व्हडा प्रमाणांत जाल्ल्यान हें उत्पादन वाडलां अशी माहिती महामंडळा कडल्यान मेळटा. वर्साचे निमणे चंद्रग्रहण मंगळारा सांजेचे 5 जावन 20 मिनटांनी सुरू जालें आनी ते 6 जावन 20 मिनटांनी हे गिरण सोंपलें. भारता सयत संवसारांतल्या वेगवेगळ्या देशांनी दिसपी हे अंदूचे निमणे चंद्रग्रहण आशिल्ले. दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आशिया,
उत्तर अटलांटीक महासागरात आणि पॅसिफिक महासागरात लेगीत हे ग्रहण दिश्टी पडले. चिमला वाठारांतल्या जंक्शनाचेर जावपी अपघातांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर वयल्या रस्त्यार नवीन सिग्नल बसयतले, तशेंच ह्या वाठारांतलो नवीन फ्लायओव्हर फुडल्या 2 वर्सां मेरेन पुराय जातलो अशें सांताक्रूजचो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीसान सांगलां. मंगळारा चिमला जंक्शनाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार ट्राफिक पुलीस आनी हेर अभियंते हाजीर आशिल्ले. ऑलरेडी स्टार्ट झाले त्याचे कमेनू आणि झालं कितें आता तेचे हे करतात मेजरमेंट घेता सारके कॉलम आता कितें जाता सदांच फावंडेशन मारता ते इम्पॉर्टंट आसता ते मातशें चुकल्यार मागीर सगळें चुकता. ताका लागून तेंची आतां हे आतां काम ह्या फुडें येतलें खंयचे कडेन कॉलम घालता ते घालतले कळ्ळें न्हू. आनी मेन इम्पॉर्टंट कितें म्हणल्यार आमी हिंगा पळय कितलेच लोक आमचे गांवचे मेलेले आसा आनी हे जे काम चालू जातलें न्हू तेन्ना चड प्रॉब्लम वाडटले कळ्ळें न्हू. कंजेशन जातलें आनी खंयच्यान गाडी येता बाबा कांयच समजचें ना. आनी आतां कितें जातलें हो जो सर्वीस रोड चालू केलो न्हू जाल्यार आमच्या लोकांक चलपाक हिंगा सारको डिस्टन्स वाडलो कळ्ळें न्हू. आतां तो टायमरी वाडोवचो पडलो. प्लस हिंगा मदें एक सर्कल घालून आमी कितें तेंकां हिंगासान हिंगा मदें रावपाक मागीर हिंगासान थिंगा वचपाक प्रोविजन करचें पडलें म्हाका जाल्यार चड लांब डिस्टन्स जाता. येवपी आहा आनी हिंगा लोडेड ट्रक येता. लोडेड ट्रक येता म्हणजे तेंचो बॅलन्स ऑफ जाता आनी स्पीड ब्रेकर घाल्लेलो भाग एकच फावटी गाडी धुंवता तेंची म्हणल्यार सर विमान पळयता हांब्याक मारून हांबो म्हणलो. आतां ती तर हांब्याक मारना जाल्यार हिंगा आनी दोगांक कोणाक तरी उडोवपाची. ताका लागून आमी कितें चिंतताले कांय सजेशन दिलां म्हाजें की हो जो सिग्नल आहा हिंगा ह्या सिग्नलाच्या एक 30 मिटर फुडें आनीक एक सिग्नल घालपाक. आनीक तर सिग्नल घातले गाडी थिंगा स्टॉप जावंक जाय. थिंगा स्टॉप जावन तर गाडी येयली न्हू जाल्यार कितें जाता गाडी मागीर स्लो येता नाल्यार डायरेक्ट फास्ट येता न्हू. आनी ते जेन्ना पळय हायवेर पळय ड्रायव्हर चलयता न्हू ते तुका मोशनाचेर चलयता आनी ते स्पिडीर आसता सदांच. ते पयले स्टॉप जावंक जाय. हिंगा स्टॉप जाले म्हणून मागीर ह्या सिग्नला कडेन राबोवन तेंकां ते आमच्या लोकांक कशें वयता ते. No, first we'll ask the traffic management is a plan, how the contractor is going to do. And as sir also has said, MLA, that good suggestions. पट्टा कित्याक हांगा मरे खूब एक्सिडेंट जाता. हो स्लोप आहा तो स्लोपाक लागून खूब गाडयो सकयल येता स्पिडीन येता आनी दे कांट नेगोशिएट द कर्व ऑन टॉप. So what sir also has suggested, it is a good, but we are going to sit with them with the traffic management, how they are going to do before the work starts. त्रिपुरारी पुनवे निमतान विठ्ठलापूर सांखळे जाल्ल्या राज्य पावंड्यावयल्या नौकानयन सर्तीत लोकांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लावन सर्तकांची उर्बा वाडयली. कोरोनाक लागून फाटलीं 2 वर्सां हो उत्सव जावंक नाशिल्लो देखून अंदू वर्सा त्रिपुरारी पुनवेक लोकांनी गर्दी केल्ली दिश्टी पडली. पर्यटन, कला आनी संस्कृती तशेंच म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या जोडपावलान मनयल्ल्या ह्या उत्सवाक थळाव्या आमदारांनी तशेंच मुखेलमंत्र्यान लेगीत हाजेरी लायिल्ली. गोंयांत फुडाराक सांस्कृतीक पर्यटनाक वाव आसा ते खातीर दर एकल्याच्या सहभागाची गरज आसा अशें विधान मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार केलें. वाळवंटी वांगडाच दर एकल्यान गोंयांतल्यो सगळ्यो न्हंयो नितळ दवरपाचें आवाहन लेगीत ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान केलें.
सोमारा पुराय गोंयांत त्रिपुरारी पुनव व्हडा दबाज्यान मनयली. ह्या निमतान दिवचले शांतादुर्गा देवस्थानाची पालखी आनी हेर कार्यावळी जाल्यो. गांवकर वाड्यावयल्या व्हाळवड न्हंयत पोंट्यो पेटोवन उदकांत सोडले जाल्यार पेडणेच्या कोरगांव वाठारांतल्या देवूळ वाड्यार कमळेश्वर देवाचो रथ ओडून त्रिपुरारी पुनव मनयली. पुराय रथ फुलांनी सजयल्लो. ह्या वेळार रथाची पुजा करपाक आनी दर्शन घेवपाक भाविकांनी भरपूर प्रमाणात गर्दी केल्ली. गोंयभरांतल्यान आयिल्ल्या सगळ्या लोकांचे हांव गोंय सरकारच्या वतीन आनी ह्या त्रिपुरा पौर्णिमेच्या वतीन तुमचे खूब खूब स्वागत करता. मोठ्या उत्साहात तुम्ही हांगासर ह्या त्रिपुरा पौर्णिमेक हजर रावल्या आणि या विठ्ठल मंदिराच्या आवारात दर वर्सा ह्या उत्सवाक एक वेगळेच महत्व आसा. त्या निमित्तान आमी नौकानयन स्पर्धा घेता. सारंगे जे सोडले वता त्रिपुरासुराचो वध जो हांगासर जाता हो कार्यक्रम पळोवपाक दर वर्सा खूब मोठ्या व्हडा उमेदीत तुम्ही सगळे जाण हांगासर हजर रावता. तुमचे सगळ्यांचे हांव खूब खूब स्वागत करता आणि होच उत्साह असोच तुम्ही मेंटेन करचो. आणि खास करून हांव अभिनंदन करता दशावतारी नाट्य पथकाचे ज्यांच्यानी हांगासर दशावतारी नाटक सादर केले आणि ज्या त्रिपुरासुराचो म्हणजे ज्या वायट शक्तीचो नाश करपा खातीर हांगासर हजर रावले. ज्या वायट शक्तीचो नाश हांगासर केलो आणि ह्या त्रिपुरा पौर्णिमेच्या निमित्तान ज्या वाळवंटी नदीत आम्ही ह्या त्रिपुरा उत्सव मनयता आणि ते बी टुरिजम आणि कल्चर आम्ही परत एकदा सांगता गोंय सरकारच्या वतीन आमकां आमचे टुरिजम वाडोवपाक जाय आणि आमची कला प्रमोट करपाक जाय. तशें जर आसत हांव तशें म्हणटा की वाळवंटी शुद्ध उरपाक जाय. गोंयांतल्यो सगळ्यो न्हंयो आमी शुद्ध दवरपाक जाय. गोंयांतल्या न्हंयनी आमी कोयर कचरो उडोवन चलचो ना. कारण आमी जर गोंयकारांनीच आमच्यो न्हंयो सांबाळ्यो आमचो परिसर सांबाळ्ळो कोयर कचरो हांगा थंय उडोवपाचो सांबाळ्ळो जाल्यारूच गोंयांत पर्यटन वाडोवपाक शकतले. आणि अशाच पद्दतीचे कला उत्सव आणि पर्यटन एका मळाचेर जर आमी चलयले आसत जाल्यार गोंयांत टुरिजमाक हाज्याय फुडें कितलींशींच वर्सां खूब मोठी इंडस्ट्री म्हणून वाव आसा. आणि हांव परत एकदा त्या खातीरच तुमच्या कडेन मागता ह्या त्रिपुरा पौर्णिमेच्या निमित्तान गोंयांतलें टुरिजम कल्चरल टुरिजम अशाच पद्धतीत वाढचे हे तुमच्याकडे मागता. आणि सगळ्या भाविकांक जे हांगासर आयल्या त्या सगळ्या जाणांक त्रिपुरा पौर्णिमेच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि माझी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. दाबोळी विमानतळ ते वेर्णा मेरेन नवीन फ्लायओव्हर बांदतले पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांगला. रेल्वे उड्डाण पुलाच्या उक्तावण वेळार तो उलयतालो. मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट जेन्ना पुराय क्षमतेन चालू जातलो तेन्ना येरादारीचो प्रश्न निर्माण जातलो. त्यावेळी थळाव्यांक त्रास जावपाक जायना हे मतींत धरून हो फ्लायओव्हर बांदतले अशें तांचें म्हणणें आसा. की हांगा आमचे ब्रिज ऑलरेडी फ्लायओव्हर सँक्शन जाल्ले आसा. इट वॉज ऑलरेडी गोईंग फॉर टेंडरिंग. इट इज सम 480 crores. 480 crores. But now it is going to cross 500 crores because we have asked for additional bypasses, 7 junction points where underpasses where traffic will flow freely for the people living in this area. म्हणजे कोणाक त्रास जावपा न्हय ना. आमी हे कित्याक मागला फ्लायओव्हर फाल्यां जेन्ना मुर्मुगांव पोर्ट जेन्ना फुल्ली युटिलायज जातलो and traffic will flow this way, locals should not suffer. Any development that that takes place, it should not be detrimental to local people. हे काळजी दवरून लोकां आहात हिंगा रावता तांकां त्रास ना जावचे म्हूण हे आमी एडिशनल अंडरपास आमी प्रपोज केला. म्हणून DPR will come within detailed project report will come within a month, maximum 1 or 2 months, and after that it will straight away be tendered. So within 3 months this work of almost 550 crores will be tendered. हे सगळ्यान एक व्हडलें काम आसा. सोमारा पुराय गोंयांत त्रिपुरारी पुनव व्हडा दबाज्यान मनयली. ह्या निमतान दिवचले शांतादुर्गा देवस्थानाची पालखी आनी हेर कार्यावळी जाल्यो. गांवकर वाड्यावयल्या व्हाळवाट न्हंयेत पोंट्यो पेटोवन उदकांत सोडले जाल्यार पेडणेच्या कोरगांव वाठारांतल्या देवूळ वाड्यार कमळेश्वर देवाचो रथ ओडून त्रिपुरारी पुनव मनयले. पुराय रथ फुलांनी सजयल्लो. ह्या वेळार रथाची पुजा करपाक आनी दर्शन घेवपाक भाविकांनी भरपूर प्रमाणात गर्दी केल्ली.
रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय जाल्यार भौशीक सुनावणी घेवचीच पडटली। भौशीक सुनावणे उपरांतूच हो प्रश्न सुटपाची शक्यताय आसा, कुट्टाळचो आमदार आंतोन वाज सांगता। मंगळारा आंतोन वाजान वेळसावच्या लोकांची भेट घेवन तांची गाराणी आयकून घेतली। हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर उपजिल्लो अधिकाऱ्या वांगडा भौशीक सुनावणी दवरची अशी मागणी ताणें केल्या। कांय दिसां आदीं वेळसाव पंचायतीन ह्या विशयाचेर बसका घेवन अशीच एक मागणी केल्ली। जेन्ना म्हाका वेलसांवचे सरपंच ताणें म्हाका कळयलें की आमचे वेलसांवचे भाव ते एफेक्टेड जे लोक आसा तांकां ते उलोवपाक सोदता, डिस्कस करपाक सोदता। तेन्ना हांवें तेंका ताबडतोब हांवें ताका रिप्लाय केली, तेजो आमी बसोन जाता ते भाशेन आमी सॉर्ट आवट करया। आनीक आयज हांगासर सगळी जी इफेक्टेड आमची जी भाव भयणां वेलसांवची जी रेल्वे इफेक्ट जाता ती हांगासर आयली आनी आमचे मदें हांगासर डिस्कशन जालें। आनीक डिस्कशन जाता तेन्ना अशें एक मुद्दो येयलो की आमी डेप्युटी कलेक्टरे कडेन पब्लीक हियरींग कित्याक घेवची न्हू। तेन्ना सगळ्यांनी एक मान्य केलें खरेंच हें आमचे भितर जाता, कित्याक डेप्युटी कलेक्टर एक स्टोरी सांगता, आमचे जे इफेक्टेड लोक आसात ते एक स्टोरी सांगता। हाचे भितर एक कितें तरी सोल्युशन दिवपाक जाय, बाबा हें कित्याक लागून अशें जाता तें म्हाका दिसता आमी जें पब्लीक हियरींग जालें जाल्यारूच। सरकाराची मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा येवजणेक सोमारच्यान सुरवात जाल्या। मडगांवच्या कोकण रेल्वे स्टेशना वयल्यान तिरुपतीक वचपी पयली रेल्वे सोमारा सोडली। 50 पिरायेच्या वयर आशिल्ल्या नागरिकांक ह्या येवजणेचो लाव मेळटा। जाणट्या पिरायेंत देवदर्शनाक वचपाची संद ह्या येवजणे वरवीं सरकार संबंधीत नागरिकांक दिता अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां। ह्या येवजणे वरवीं नागरिकांक तिरुपती, शिर्डी, वेलंकणी तशेंच हेर धार्मीक थळांनी वचपाक मेळटलें अशें ताणें म्हटलां। आमकां इतको विश्वास गोंयच्या लोकांचेर आसलो ती मुख्यमंत्री दर्शन यात्रा तेन्ना जरी बंद दवरली, आज तिजो आमी शुभारंभ करता। आज ती तिरुपतीक वता, फाल्यां केन्ना तरी ती वेलंकणीक वयतली, मागीर केन्ना तरी ती शिर्डीक वयतली। ज्या आमच्या क्रिस्तांव भावांक वेलंकणीक वचून दिसता तांकां वेलंकणीक व्हरतली। 20 तारखे दीस म्हाका दिसता वेलंकणीक आयोजन केल्या। आता पयली तिरुपती, मागीर वेलंकणी, मागीर शिर्डी। जो जे फॉर्म भरून पयली दिता तेका त्या पद्दतीत त्याच्या क्रमप्राप्त म्हणजे ज्याच्या ओळीत फॉर्म भरून जसे येतले त्या प्रमाणे समेस्त 50 वर्सां वयल्या सगळ्या गोंयकारांक ही वचपाची संधी मेळटली। तुमच्या बरोबर दोतोर वांगडा, पुलीस वांगडा, केअरटेकर वांगडा, घरचे तरी करतले असले, घरचे तरी करतले असले। दिवाळ्याच्या सुटयेंचे वारकरी पंढरपूर वारी करून आपल्या घरा परतल्यात। तांणी आपल्या घरा एक करून मानमनी घालपाक आतां सुरवात केल्या। तांच्यांनी आपल्या घरा आतां मामणे घालपाक सुरवात केल्ल्यान रातमळे हळदोणे हांगा सोमारा मामणे घातले। मामण्याक देवीक कळसार बरी साडी न्हेसोवन फुलांनी तशेंच भांगरां घालून तिचो शृंगार केलो। तशेंच भक्त देवाची भक्ती करतात। भजन कीर्तन आनी घुमटां वाजोवन आरती करतात। रातच्या 12 वरांचेर तिका तुळशीच्या भोंवतणी उमेदीन नाचयतात। ह्या वेळार ल्हान भुरगीं लेगीत उमेदीन घुमटांच्या तालार नाचतना दिश्टी पडली।
देवीक पावयल्या उपरांत कळसांतले तीर्थ आनी प्रसाद वांटून तांची सांगता जाली. ह्या आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या यूट्यूब चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.